कितलीशींच कामां सांग्यात 5 वर्सां आदींच जावपाची, मात तेन्ना ती उरली हाका सांगेकार जबाबदार आसा। सगळ्या प्रकल्पांचें नियोजन केल्लें तेन्ना सांगेकारांनी सुभाष फळदेसायाक घरा धाडिल्लो म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हाका दिसता हे सगळे प्रोजेक्ट जे आहा पळय न्ही रे, फाटल्या 5 वर्सांक पुराय जातले आसले, बट ते फाटल्यान उरले कित्या खातीर? ताका जबाबदार कोण? सांगेकार, तुमीच जबाबदार आहा। कित्याक सांगता हांव, 2012 ते 17 हांव तो गणेश भाऊ रोहन सगळे वांगडाच आमदार, आनी तेजी उलोवपाची स्पीड आहा पळय न्हू, जितक्या स्पिडीन उलयता तितके कामाची तशीच स्पीड आहा। तसोच धांवता तो, म्हणजे सगळ्या पेक्षा फुडें धांवता म्हणटा तसो। सगळे प्रोजेक्ट पायपलायनीन आशिल्ले, सगळे प्रोजेक्ट प्लॅन केल्ले तेन्ना तो मनोहर भाईच्या फाटल्यान लागतालो, मागीर पार्सेकर सराच्या फाटल्यान लागतालो, सगळे एका हेजेर हाडून दवरलेले। तुमीच ताका घरा धाडलो, सगळे प्रोजेक्ट सगळे उरले। म्हाका दिसता परत 5 वर्सांनी परत एकदा तेणी स्पीड घेतल्या। आता तरी सारखे रावतले काय ना रे? हय काय ना? हय जाल्यार नेटान म्हज्या बरोबर घोषणा दिया, भारत माता की भारत माता की। म्हणजे आता सांग्याचो विकास नेटान जातलो फुडल्या 10-15 वर्सां तरी।